तुयेचें हॉस्पिटल गोमेको हॉस्पिटलाक बेगोबेग लिंक करून सुरवात करचें जाल्यार आश्वासनां दिवन लोकांची दिशाभूल करची न्हय। हें हॉस्पिटल गोमेको हॉस्पिटलाक लिंक केलां अशी लेखी जाप संबंदीत खात्यान 25 जानेर मेरेन दिवची अशी मागणी तुयें हॉस्पिटल कृती समितीन केल्या। मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार 28 तारखेसावन परतून आमरण उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी तुयें हॉस्पिटल कृती समितीचे अध्यक्ष निलेश कानोळकर हांणी दिल्या। हांव हेचो पाठपुरवठो करता आनी 2 वर्सां पयलीं आमी समिती स्थापन केली आणि त्या समिती मार्फत हेचो पाठपुरवठो करता। आतां वर्तमानपत्रान न्यूजपेपरान आयज अशें आयकोंक येयलां की हांगासर OPD चालू करूंक सोदतात। म्हणजे ते सांगूंक सोदतात की आमी ग्रावंड फ्लोर चालू करतात। हांव प्रत्येक पेडणेक नागरिकाक एक जबाबदारीन सांगूंक सोदता की आयज हांगासर आमची पेडणेकारांची थट्टा चल्लली आसा। तुमकां खबर आसतली की आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुशीक आसा, भितर GMCचे एक सॅटेलायट OPD ही आसली बेरेस्तारच्या बेरेस्तारा, ती तेंच्यांनी बंद उडयली आणि आयज तोच प्रकार ते हांगासर चालू करूंक सोदतात। आतां ते कितें म्हणटात आमी ग्रावंड फ्लोर चालू करतात। पेडणेकारांक फक्त इतलेंच समजून घेवंक जाय, ग्रावंड फ्लोराचेर ते येतले OPD चालू करतात हेजो अर्थ कितें की ते फक्त तुमकां तपासतले, तेंचे कडची एक्सरे मशीन ना एक्सरे काडूंक, तुमकां झग मारीत थंय आजिलोन नाल्यार GMCन वयपाचें पडटलें। CT स्कॅन करतले जाल्यार CT स्कॅन मशीन ना तेंचे कडची, तुमकां झग मारीत आजिलोन नाल्यार GMCन वयपाचें पडटलें। MRI करतलो जाल्यार तेंचे कडची MRI मशीन ना हांगासर, तुमकां झग मारीत MRI करपाक बांबोळी वयपाचें पडटलें। त्या भायर जर कितें तुमचे बॉडीन कितें कॉम्प्लिकेशन्स येयले आनी तुमकां जर एडमीट जावपाचो पडलो जाल्यार त्यो खाटीची वेवस्था तेंचे कडची सद्या ना। सो अशा परिस्थितीन ते चालू करूंक सोदतात। ही पेडण्याच्या लोकांच्या दोळ्यांत धूळ घालूंक सोदतात आनी कांय ना। सरकारान हे हॉस्पिटल बांबोळी हॉस्पिटलाक लिंक करचे अशी पेडणेवासियांची मागणी आसा। पूण सरकार सध्या जे आमचे तुयें सामुदायिक आरोग्य केंद्र आहा ते आरोग्य केंद्र हांगर शिफ्ट करपाचो विचार तेंचो चल्लेलो आसा आणि 30 जानेवारीक हे आरोग्य केंद्र हांगासर शिफ्ट जातले, जेणे करून लोकांचेर सरकार दिशाभूल करता असोच प्रश्न आसा। लोकांक जेन्ना रुग्ण आजारी पडटा तेन्ना तांकां बांबोळी किंवा म्हापशा वयच्या पयस जर हांगासर जे सोयी सुविधा मेळिल्ले जाल्यार लोकांचे जी गैरसोय जाता ती गैरसोय दूर जातली। त्या खातीर पेडणेकारांनी आता रस्त्यार येवपाची गरज आसा। ज्या पद्धतीने 25 तारीख मेरेन जर सरकारान हे लिंक हॉस्पिटल करून ते व्यवस्थित सुरू करपाचे लेखी स्वरूपात पत्र जर कृती समितीक दिना जाल्यार 28 जानेवारी पासून आमरण उपोषण करपाची इशारो कृती समितीन दिल्लो आसा। हे हॉस्पिटल केवळ एका नागरिकाचे एका पक्षाच्या विशयी ना। हो प्रश्न किंवा हे जे आंदोलन आसा ते आंदोलन खंयच्या आमदाराच्या विरोधात, सरकारच्या विरोधात किंवा राजकीय पक्षाच्या विरोधात ना, तर हे आंदोलन जावन आसा प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याशी निगडीत आशिल्लो हो विषय आसा आणि त्या खातीर सगळ्या पेडणेकारांनी ह्या विशयाचेर गांभीर्यान विचार करपाची गरज आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर।